नमस्कार. विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन चालू असा पावस ना आम्ही सतत या उतरांनी या कार्यावळीची सुरुवात करतात. आज दोन खात्याच्या विषयाचेर आज चर्चा जाल्या विधानसभेने. एक असा जलसंपदा आणि दुसरं असा पंचायत सहकार. दुसऱ्या अर्धान जवळ 7 सरकारी बिलां येवपाची आसात. तर आमचो विधानसभा कॉम्प्लेक्सान आमचो प्रतिनिधी गौरीश गांवकर आसा. गौरीश, तुका आमचो आवाज ऐकूं येता? हय सर. येस, मातसो तूं आढावो घे, मागीर आज आमी चर्चा करया. हय सर, जशे पयल्या आठवड्याक ह्या अधिवेशनाच्या पयल्या आठवड्याक काही टीसीपीचे काही प्रश्न येयल्ले आणि ते प्रश्न पोस्टपोन जाल्ले कित्याक मंत्र्यान तेजे जापी दिवनाशिल्ले म्हणून ते प्रश्न पोस्टपोन केल्ले. सो ते आयज प्रश्न सर येयले आणि सगळ्यात पयलो प्रश्न जो आसा विदेश बोरकराचो आशिल्लो. तेजे नेवरा गांवान, सांतांद्रे मतदारसंघाच्या नेवरा गांवान एक विला येवपा खातीर एक प्लॉट आसा. त्या प्लॉटाचे परमिशन कशें कितें टीसीपीन दिलें अशें तेजे प्रश्न आशिल्लो. म्हणजे ते परमिशन दितना इन्स्पेक्शन बी टीसीपीन सारकी केलां, थंय जाग्यार वचोन ती चेकिंग बीन कितें आसता ती सगळी व्यवस्थित केल्या काय कितें असो सर विरेशाचो प्रश्न आशिल्लो. कित्याक ती जी तो जो प्लॉट आसा त्या प्लॉटा भितर अशें तेंचे पारंपारीक म्हणटा तशें त्या गांवचे ज्यो खूब पयलींच्या काळांच्यो अश्यो थंय 2 बांय आसात आणि एक सर देवूळ आसा जे थंयचे जाग्याचे देवाचे एक देवूळ आसा, धाकटीशी घुमटी आसा थंय. सो आतां कितें जालां, आतां ती थंय वॉल कंपाऊंड वॉल येयल्ले कारणान ती सगळे एरिया त्या कंपाऊंड वॉलाच्या भितर येयल्या आणि थंय खंय तरी तो जो ओनर आसा तेजी दादागिरी चलता. आणि थंय एक रस्तो आसा, तो रस्तो म्हणजे 40 वर्सां पयलींचो तो रस्तो. जे थंयचे जे गांवचे जे लोक आसात त्या गांवच्या लोकांक कनेक्ट करपी हो जो रस्तो आशिल्लो. पण ह्या रस्त्याचेर थंय ते ओनर दादागिरी करता, ते रस्तो क्रॉस करूंक दिना. सो विरेशाची अशी मागणी आशिल्ली की ते ज्यो बांया आसात आणि जे ते रस्ते आसात ते सरकारान खंय तरी नोटिफाय करचे आणि रिजनल प्लॅनाचेर ते नोटिफाय केल्या शिवाय सर तो रस्तो सुद्दां दिसनाशिल्लो. सो ते सरकारान नोटिफाय करचे म्हणून सर विरेशाची अशी मागणी आशिल्ली. हेचेर सर सीएमान तशेंच मंत्री विश्वजीत राण्यान सर विरेशाक एश्युरन्स दिल्ले आसा की आमचे ऑफिसर त्या जाग्यार परत एकदा वयतले आणि इन्स्पेक्शन करतले. इन्स्पेक्शन करून थंय जे कितें नोटिफाय करपाक जाय, रस्तो आसूं किंवा बांय आसूं, ते नोटिफाय करून दितले म्हणून हेजी मागणी दिल्या. त्याच बरोबर विरेजान अशें म्हटलें की हांगा जो डेप्युटी टाउन प्लॅनर जो आसा तो डेप्युटी टाउन प्लॅनर खंय तरी हितून रिस्पॉन्सिबल आसा आणि तेजेर विजिलन्स इन्क्वायरी जावपाक जाय. तो कशी परमिशन दिता असो विरेशाचो आरोप आशिल्लो. आनीक विजिलन्स इन्क्वायरी जावन तेजेर एक्शन घेवपाक जाय आणि हे जे परमिशन आसा ते रिवोक करपाक जाय अशी विरेशाची मागणी आशिल्ली. सो हेजेर जे आसा ते हेजेर मिनिस्टर उलोवपाक सारको म्हणजे आमी कोणाक अशें डेप्युटी टाउन प्लॅनराक आमी डायरेक्ट टार्गेट करूंक शकना अशें सर मिनिस्टरान सांगलेलें आसा. आनीक ही जी एरिया आसा ती एरिया ऑलरेडी फॉल्स अंडर सेटलमेंट झोन, म्हणजे सेटलमेंट झोनाक ही ऑलरेडी एरिया पडलेली आसा. सो हो जो आणि विरेशान जो आनी एक मुद्दो काडलो तो म्हणजे मेन म्हटल्यार जो गांव आसा, गांवांक जे वॉटर सप्लाय आसा त्या वॉटर सप्लाय ती जी प्रॉपर्टी आसा त्या प्रॉपर्टीच्या भितरल्यान तेजी पायपलायन गेल्ली आसा. सो ती भायर काडून कशी दितली काय म्हणून विरेशान प्रश्न काडलो. तितून सीएमान सांगलेलें आसा की हरशी PWD जे डिपार्टमेंट आसा ते कोणाचे हितूंतल्यान समज पायपलायन भायर काडपाक जाय जाल्यार त्या प्रॉपर्टी ओनरा कडल्यान पयशे घेता आणि ती पायपलायन ते भायर शिफ्ट करतात. सो तोच प्रोसिजर घेवन हांगाय बीन अशें जातलें म्हणून सर जाल्लें आसा. आणि हो जो आशिल्लो तो आयज सर पयलो मुद्दो आशिल्लो. हो विषय जो आसा न्ही, हो विषय विधानसभेन ज्या पद्दतीन चर्चेक येता तो त्या मतदारसंघान कितें कितें जाता तेचेर. पण मूळ विशय तसो ना. मूळ विशय असो आसा की गांवांतली खंयची जमीन आसता त्या जमनीचो कस्टोडियन कोण, तर गांवचो तलाठी. तेणी पळोवपाक जाय आनी तेणी दर वर्सा नोंद करपाक जाय अमक्यान शेत रोयले, अमक्यान शेत रोवंक ना, अमकें शेत पडीक उरलें. 3 फावट जर पडीक उरलें शेत जाल्यार तेणी तो रिपोर्ट सर्कल इन्स्पेक्टर म्हणून आसता मामलेदार कार्यालयान, ताका तो रिपोर्ट दिवपाक जाय. मागीर मामलेदार तो कसता, ताका नोटीस काडटा. तूं ते कित्याक कसना, तो म्हणटा आपूण नासलो, आपूण फॉरेनाक गेल्लो, आपूण बॉम्बे गेल्लो, आनी खंय गेल्लो, आपूण कसूंक ना, आपूण परत कसता. नाजाल्यार तो म्हणटा की तुजी जमीन आमी परत घेवची न्हय. कित्या खातीर एक्टानुसार ह्या सगळ्या जमनीची मालकी ती सरकारा कडेन आहा. म्हणजे आमी जेन्ना म्हणटा की म्हजे कडेन टायटल आहा, म्हजे कडेन टायटल आसतना ती कसपाचो परवानो म्हजे कडेन आसता, हांव ती लागवडी खातीर हाडपाक जाय. आनी महसूल कायद्याची तरतूद आहा
की जी सगळी जमीन आहा ती शेत जमीन आसा म्हणून कन्वर्जनाचे प्रोविजन आसा. म्हणजे नॉन एग्रीकल्चर जेन्ना NA करतात, नॉन एग्रीकल्चर करतात तेन्ना ती प्रोविजन वापरतात. तर आता सरकारान कितें केलां, कितलींशींच वर्सां तलाट्यां कडल्यान हे काम करून घेवप बंद केलां. पयलीं शेत सारो भरताले, तुमकां खबर आसतलें, रोजीदार बी आसताले आनी ते लोकां कडल्यान टॅक्स घेताले, ते नोंद करताले. सरकारान ते बंद केलां. तेका लागून कोण शेत लायता, कोण शेत लायना, आनी शेतां ज्या जाग्याचेर आशिल्ली थंय आतां अशी जमीन तयार जाल्या की ते शेत आसलें काय ना असो प्रश्न येतलो. तेका लागून कन्वर्जन जें म्हणटा तो एक मोठो विशय लोकांक दिसता की अरे म्हज्या शेतांनी तो कन्वर्ट करता, म्हणजे शेत कितलींशीं वर्सां लायना हाचेर कोण उजवाड घालिना. जेन्ना कसेल ताची जमीन आयली, जेन्ना मुखारील कायदे हेतूच तसो आशिल्ली, रावत ताका जागा दिवप, पूण ताची कंडिशन्स आशिल्ली. ताणें ही शेत कसपाक जाय, ताका जो कोण कसता जमीन ताका ती जमीन दिल्ल्यान ताजेर ताजो मालकी हक्क जाल्ल्यान ताका आपल्या जमनी विशीं ओढ निर्माण जाता. म्हणजे कूळ कायद्यान इतलो स्ट्रिंजंट प्रोविजन आसा, कूळ कायद्या सकयल घेतिल्ली जमीन दुसऱ्याक विकपाक जायना, यू हॅव टू सरेंडर इट बॅक टू गव्हर्मेंट. इतली स्ट्रिंजंट कंडिशन कोण फॉलो करता, फॉलो करिना. तेका लागून त्या कायद्याचेच कांय पळवाटोय आसात. विशेषतः जेन्ना सुरवातेक जेन्ना ही कायदो हाडलो तेन्ना त्यो पळवाटो मुद्दाम दवरल्यो, कारण त्यो जमीन तांचे कडल्यान परते काडपाक जायना. तोच तर पॉलिटिकल मुद्दो जालो, आनी पॉलिटिकल मुद्दो जातकीर जर ताका तर असले जमनी कोण हातीक लागना, सो मुद्दाम जमनी तश्योच पडत. आनी दुसरो विशय कितें जालो की रिजनल प्लॅन बदलता. रिजनल प्लॅन केलो कोणी, रिजनल प्लॅन केलो पंचायत लेवलाचेर, मागीर तो डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर गेलो, मागीर स्टेट लेवलाचेर गेलो. तेका लागून त्या रिजनल प्लॅनान जे आसा ते दिवप हे सरकारचे कर्तव्य. सरकार कितें म्हणटलो, आमी कायद्याचेर वागता. आयज विधानसभेन सुद्दां सरकारचे जे उत्तर आशिल्ले ते आमी कायदे भंग करूंक ना, रिजनल प्लॅनान आसा ते दिला. आतां तेतून एक आक्षेपाचो मुद्दो असो आसूं शकता की एखाद्या प्लॉटा कडेन किंवा एखाद्या गांवांत जाणारो रस्तो अमूक इतलो मिटर रुंद म्हणून रिजनल प्लॅनाचेर दाखयला, पूण प्रत्यक्षान तो तितलो रुंद ना. हो एक वादाचो मुद्दो आसूं येता. पूण रिजनल प्लॅनच नाका, तुमी अशें ब्लॅटन कन्वर्जन कर अशें आमी ना म्हणूंक शकना. कित्याक खातीर गांवांनी वस्ती वाडटा, गांवांनी एम्युनिटीज येतात, ताका लागून कन्वर्जन हो एक प्रोसेस, आनी तो कन्वर्जन करपाक जाय. सरसकट जे जावपाचें न्ही. गांव आमचे नश्ट जाला. कालच आतां कॅरिंग कॅपेसिटीचो विशय आयलो. कॅरिंग कॅपेसिटी धरून ते रिजनल प्लॅन प्रादेशीक आराखडो इतल्या खातीर जाय कारण दर 20 वर्सांनी किंवा दर 25 वर्सांनी थंय वेगळे तरेचे बदल घडटात. बदलाचे प्रेशर्स सामाजीक आनी आर्थीक निर्माण जाल्ले आसतात. हे प्रेशर जर योग्य रित्या सर्वे करून आनी लोकांचे प्लॅन मॅनर जर येतलोच म्हणून तर प्रादेशीक विकास आराखडो जाय आनी तो दर 25 वर्सांनी तरी येवपाकूच जाय. सरकारान तो मुद्दम अशे तरेन फुकट वयर वयर काडून दवरला, पेल्यान दवरला, कारण तांकां सरसकट कन्वर्जन करपाक सगळे म्हणजे सगळ्या विधानसभेतल्या सदस्यांनी एक नवीन रिजनल प्लॅन हाडपा खातीर एक प्रेशर बिल्डअप करपाक. म्हाका दिसता ह्या वेळा तो जाला. ह्या वेळा विधानसभान ताजे भायर एक आमकां ह्या विधानसभेचें एक वैशिश्ट्य म्हळ्यार सरकाराचो विकासाचो मुद्दो परत परत ह्या विधानसभेन चर्चेक आयलो. विकासाचो मुद्दे येता तेन्ना कशे तरेचो विकास आमकां जाय, तो प्रायोरिटी कितें आसपाक जाय. सरकारान सरकारी जमनी कोमदाद जमनी हाचे संदर्भात चर्चेचो विशय हाडला. थंय कांय कायदे हाडपाचो प्रयत्न, ते कायदे कितले बरोबर हें कळना, कारण प्रादेशीक आराखड्यान ताची नोंद जावपाक जाय. सो ही प्रादेशीक आराखड्याची प्रक्रिया लोकांक सुटसुटीत जाल्ली जाय, लोकांक ती विचारान घेवन जाल्ली जाय. तूं म्हणटा जे पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवला वयल्यान ती येवपाक लोकांचे उतफरके सामके सकयल्या लेवलाच्यान परावर्तीत जावपाची गरज आसा. गौरीश हय सर, हेजे उपरांत सर दुसरो प्रश्न काडलो तो युरी आलेमान. सर TCP मंत्र्याक तेणें विचारलें की गोंयान फाटले 5 वर्सां 16B चेर 16B 17 to 39A हे जे 3 सेक्शन आसात, ह्या 3 सेक्शनाच्या अंडर कितली जमीन कन्वर्ट जाली काय म्हणून विचारले जाल्यार विश्वजीत राण्यान सर सांगले की कन्वर्जन जे आसा ते रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक पडटा, ते TCPन पडोन म्हणून आमी फक्त करेक्शन करतात म्हणून. सो तितून तेणे सर सांगले की 16B जो आसा तो 16B ऑलरेडी कॅन्सल जाल्लो आसा आनी कॅन्सल जावचे पयलीं 6500 सुमार एप्लिकेशन आशिल्ले, पयलीं सुमारे 9000 सुमार ती एप्लिकेशन आशिल्ले म्हणून सर मंत्र्यान जाप दिल्ले आसा. तशेंच 17-2 जे आसा त्या 17-2 च्या अंडर 17 लाख स्क्वेअर मिटर सुमार 17 लाख स्क्वेअर मिटर दिल्ले आसा. तशेंच हो जो मॅटर आसा तो सबज्युडिस आसले कारणान
तो आम्ही डिस्कस करूंक शकनात अशें सर मंत्र्यान सांगलेले आसा. तशेंच सर 39A जो आसा तितून ते मंत्र्यान सांगला की टोटल एप्लिकेशन जी आशिल्ली ती 950 म्हणजे 950 आणि तितूंतली कन्सिडर केल्या फक्त 200 एप्लिकेशनां आणि 35 एप्लिकेशन फायनल नोटिफाईड जाल्ली आसात म्हणून. सो युरीन जेन्ना विचारले ती 35 एप्लिकेशन जी नोटिफाय जाल्या तितून भितर थोडी एप्लिकेशन म्हणपाक लागली कल्टिवेबल लँड ज्यो आसात त्योय सेटलमेंट जाल्या आसतल्यो. सो विश्वजीत राणेन सांगले की आपल्यान सिंगल सुद्धा मातशें सुद्धा कल्टिवेबल लँड जी आसा ती आपल्यान कन्वर्ट करपाक दिली ना म्हणून. सो युरीन म्हटलेलें आसा की डिपार्टमेंट जो आसा तो डिपार्टमेंट हेचे लार्ज स्केलान कन्वर्जन 17 टू अंडर कित्याक करता काय म्हणून. सो तेन्ना विश्वजितान सांगलेले आसा की आमी 70 टू अंडर कन्वर्जन करिनात म्हणून. होय परतून टेक्निकल मुद्दो जो असो हांवें सुरू केल्लो की गांवचो कस्टोडियन आसता तलाठी. सरकारान आज तेच उत्तर दिलें की आमचे डिपार्टमेंट म्हणजे TCP डिपार्टमेंट कसलेच कन्वर्जन करना. आणि ती वस्तुस्थिती आहे. TCP डिपार्टमेंट खंयचेच कन्वर्जन करना, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट करता. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट कितें पळयता की संबंधीत जी खाती आसात त्या खात्यांनी ते क्लियरन्स दिले काय ना इतलें पळयता. TCP डिपार्टमेंटान सारकें केलें, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे आहा, लायटीवाल्यांचे आहा, उदकावाल्यांचे आहा, PWDचे आहा, सगळे आसा ते डेप्टी कलेक्टराक ते अधिकार आसात आणि तो रिजेक्ट सुद्धा करू शकता, तो इन्स्पेक्शन सुद्धा करू शकता. TCP क्लियरन्स दिले आणि त्याका समजा दिसले हे अशें ना तर तो इन्स्पेक्शन ही गजाल तांत्रीक सांगता. हाजे पयलीं डेप्युटी कलेक्टरान अशी कितली प्रकरणां हाताळ्यांत जंय तो म्हणटा आपलो फूट डावन हें कन्वर्जन आपूण करपाक दिना अशें जायना. कारण डेप्युटी कलेक्टराकच हाडून अशे तरेन बसयल्ले आसतात. हे डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार ही एक क्रुशियल जागे. तूं म्हणटा तलाटी सुद्दां तांणी हे सगळे जमीन वेव्हाराचेर लक्ष दवरचें आहा. पूण डेप्युटी कलेक्टर बार्देसांतले रातचे लेट मेरेन बसतात आनी हळू फायलींनी भितर कागदां घुसयतात. कन्वर्जनाचे दीस तातडीन 24 वरां भितर कन्वर्जनाचे सगळे कागदपत्र हाताळटात हे आमी जाणात. सरकारी तांकां ह्या मोक्याच्या जाग्यार कोणाक हाडटा आपल्या मर्जीतले डेप्युटी. हांवें जो मुद्दो मांडलो की तांत्रीक एक अपोजिशन लिडर एखादो विशय काडटा आणि TCPन कन्वर्जन केलें म्हणटा अपोजिशन लिडर आणि तेन्ना सरकार म्हणटा की TCPन कन्वर्जन करूं ना. हो तांत्रीक जी चर्चा जाली तर ती चर्चा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाकडे जावपाक जाय की तुमी इतले कन्वर्जन अलाव केले तर ती म्हाका दिसता की फुडले विधानसभेचे अधिवेशन जे आसतले तेन्ना अपोजिशन लिडर आसतले नवो गोंधळ फुडल्या विधानसभेन आमकां पळोवपाक मेळटलो ह्या तांत्रीक गोश्टीक लागून. गौरीश. हय सर. मागीर सर तिसरो मुद्दो महत्वाचो मुद्दो जो आशिल्लो तो कॉलिंग अटेन्शन कार्लोस फेरेरान घातलेलें. सो कार्लोस फेरेराचे सर अशें म्हणणें आशिल्लें की रेरा एक्ट 2016 जो आसा ह्या एक्टाच्या अंडर खुबशे अशी घरां किंवा बिल्डिंगी ज्यो आसात त्यो एग्रीमेंट ऑफ सेल म्हणून सेल जातात. एग्रीमेंट ऑफ सेल हेच्या अंडर सेल जातात. सो हितून कितें जाता जे फायनल ओनरशीप जे आसा ते ट्रान्सफर बायरा कडेन सर ते केन्ना ट्रान्सफर जायत ना अशें सर तेजें म्हणणें आसा. आनीक रिजल्ट ओनर जो आसा त्या ओनराक सारके क्लियर अशें आपले नांव थंय लागलेलें मेळना अशें सर कार्लोसाचें म्हणणें आशिल्लें. सो हेजेर जेन्ना सीएमान जाप दिली तेन्ना सीएमान सर अशें सांगलां महाराष्ट्राक मोफा एक्ट जसो आसा तसो सिमिलर जो एक्ट आसा तो आमी गोंयान इंट्रोड्यूस करतले फुडले असेंब्ली म्हटल्यार. आनीक तितून भितर लॉ डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट तशेंच रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट जे आसा ती सगळे एक कडेन येवन हांगा खंय तरी हे जे वेरियस जे इश्यूज आसात ते आमी स्टडी करतले म्हणून सीएमान सांगलेले आसा. हो आपल्या जाग्याचेर घर बांदले सरकाराचे सगळे कर सकयले ते रेग्युलरायज करता. कम्युनिटीच्या जाग्याचेर घर बांदले ते रेग्युलरायज करता. सरकारच्या जाग्याचेर घर बांदले ते रेग्युलरायज करता. ताचे हे एक फुडलें पावल म्हणजे कितें 30-40 वर्सां पयलीं कोणा कडेन तरी एक प्लॉट आसतालो. तो मनीस एका बिल्डराक हातीक धरतालो, अरे म्हजे कडेन जागो आसा मातशी एक बिल्डींग बांदा 30-40 फ्लॅटाची. तो बिल्डर बांदून दितालो. तो मागीर गिरायक सोदतालो, तुका फ्लॅट जाय मरे इतले पयशे दी, राव तूं राव आणि ताका हावस टॅक्साची रिसीट दिताले. म्युनिसिपालिटी पंचायती घरपट्टी घेताले तेजे कडल्यान आणि तेजे कडेन एग्रीमेंट टू सेल. तो एक कितें अरे तुजो फ्लॅट मरे आपूण दुसऱ्याक विकपाक ना पळय तुजे कडेन एग्रीमेंट करता. आणि अशें करून सेल डीड नांवाचो जो डॉक्युमेंट करपाक जाय ज्याच्यातल्यान सरकाराक येणावळ येताली ती येणावळ हेंच्यांनी दिवना. म्हणजे पयले हेंच्यांनी हे आत्तां जे विक्टीम म्हणटा एग्रीमेंट करप विक्टीम जे म्हणटा ह्या लोकांनी पयले सरकाराक फटयल्यात
हे पयलीं उक्ताडाचेर येवपाक जाय. सरकारान असले गजाली आतां 50-60 लोकांक कळना. लोकांक मरे घर जावंक पळय जाय न्ही, फ्लॅट कशे घेवप हे खबरच नाशिल्लें. खबर नाशिल्लें. आनी गोंयांत पळय त्या संदर्भात जनजागृती जावना. एडवोकेटांनी तांकां सांगूना. खुबशे आदवोगाद सांगतात हो असले तरी हो तुजो एग्रीमेंट चलपाचो ना, हो एग्रीमेंट कांय अधिकार ना सर आमकां ते करून उडय अशें करून लोक पयशे दिताले करून उडयतात. पूण आतां ते अशे तरेन उक्ताडा आयला. पूण आतां कितें सरकारान जर हे रेग्युलरायज करतलो न्ही, आतां कांय बिल्डरूय मेल्यात. जो लँड ओनर आहा तोय गेलो, जेणी फ्लॅट घेतलेलो तेजे सेकंड जनरेशन फ्लॅटान रावता. आतां हो इतलो कॉम्प्लेक्स इश्यू आसा. पूण सरकारान हांकां न्याय दिवचो. न्याय दिण्या विशीं कोणाचें कितें म्हणणें ना. पूण सरकाराची जी येणावळ चुकल्या ती तेंची येणावळ सरकारान जरूर घेवपाक जाय. टॅक्स जो तेन्ना तेंच्यांनी दिवंक ना ते सेल डीड करून सरकारान येणावळ घेवपाक जाय. आनी तेचेर जाय जाल्यार नियमानुसार कितें पेनल्टी लावपाक मेळटा पेनल्टी लाया. पूण तांकां फुकट सवय करून दिवप. कारण हे सरकार म्हळ्यार फुकट दिवपी, फुकट सवय करून दिवपाचें न्ही. कारण त्या लोकांनी सरकाराक फटयलाच. त्या सरकारान कर भरूंकूच ना. तो कर वसूल करपाचो अधिकार सरकाराक आसा. आनी ते वसूल करून जर हो प्रश्न सुटावो जाता. कित्याक अशे कितलेशे जाणां की जे एग्रीमेंट टू सेल करतात, लायटीचें कनेक्शन नांवार करतात, उदकाचें ते कॉमन कनेक्शन आसता तेच्यातल्यान उदक वता, हावस टॅक्स भरतात आनी वर्सान वर्ष ते रावतात. आनी वयल्यान ते म्हणटा सेल डीड करून तुका आनी कितें मेळ्ळें, म्हजे कडेन म्हजें एग्रीमेंट हांव रावता मरे, म्हजे कोणी फ्लॅट काडून घेतला. आनी वयल्यान ते अड्डे फुडें करून सांगता. जे कायद्यान वखदां तांकां ते हसताले. तर आतां ह्या लोकांक जो कर चुकयला, जो रेव्हेन्यू चुकयला तो रेव्हेन्यू वसूल करपाकूच जाय. आनी जर कितें पेनल्टी वयर लावपाक मेळटा जाल्यार लावपाकूच जाय. आनी रेग्युलरच करा. आमचे तेचे विशीं तांकां भायर काडा. कित्याक बिल्डींग आतां ते मोडपाक येयल्यात, रिडेव्हलपमेंट करतलो ताची मालकी ठरोवचीच पडटली. व्हडले कॉम्प्लेक्स इश्यू जाता आनी खूब शेकड्यांनी लोकांशी लागींचो विशय. पण सरकारान तेंचो प्रश्न सोडयतना जो टॅक्स आसा तो माफ करचो न्हय. कित्याक तेचेर सगळ्या लोकांचो अधिकार आसा. सारकें. गौरीश सर आता महत्वाची जशें आमी तुमी पयलीं सर डिस्कस केलें की 7 बिलां महत्वाची सर आतां येवपाची आसा. तेजेर सर कितें डिस्कशन जाता आनी ती बील पास जातना सर विरोधकांचे कशें तेजेर लक्ष आसतलें. विरोधक तेजेर कितें सर तितूंतल्यो खोडे बीन चुकी बीन काडटात काय कितें सर पळोवच्यो पडटल्यो. ताच्या पयलीं एक दनपारां आनी एक विशय आयलो, 2-3 मिनटां खातीर आयलो. पण विधानसभेचे कामकाज आणि आमदारांचे जे अधिकार असतात ते कितले अमर्याद असतात हे लोकांक कळपा खातीर म्हणून तो प्रसंग सांगता. तो प्रसंग असो आशिल्लो की 2 दिसां पयलीं भाजपचो तेन्नाचो म्हणयारो आनी मागीर आतां हज कमिटीचो अध्यक्ष उर्फान मुल्ला हाचे विशीं विजय सरदेसायन कांय आक्षेप घेतले की तो क्वॉलिफायड ना, अमूक इश्कॉलान ताका नेमला, तेचे विशीं इतके कागाळी आनी एक फायल वयर काडून दाखयली, इतली व्हडली फायल म्हजे कडेन आसा, टीचर अनक्वॉलिफायड टीचर म्हणून नेमला आनी अशी फायल काडून दाखयली तो दवरलो. त्या उर्फान मुल्लान असो भायर स्टेटमेंट काडलो की विजय सरदेसाय आपली प्रतिमा मलीन करता. ताका विजयानान आक्षेप घेतलो. विधानसभेन ही चर्चा काय विशय. हय, विजयाचें म्हणणें कितें, आमदार म्हणून म्हजो अधिकार हांगा चर्चा करपाचो आसा आनी तेची आपूण चर्चा केली आनी आपूण विथ प्रूफ तुमच्या फुड्यान ते सगळे मांडले. आतां हांवें हातून ताचे प्रतिमा मलीन करपाचो प्रश्नच येयना कित्याक तो म्हजो अधिकार आसा आनी तो भायर जर तशें म्हणत आसा तर तो म्हज्या हक्काचेर तो भंग जाला. आपूण ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मूव करता. इंट्रस्टिंग सारको. तर तेचे आदी कितें जालें की अशा प्रकारची भायर वक्तव्य करूं नका म्हणून सभापतींनी काल शिटकावणी दिल्ली. ताका लागून आमी चर्चा करताले. सभापती कशी शिटकावणी कितें दिवपाची, पण ती दिल्ली तेणी शिटकावणी दिल्ली. आमी कितें पळयता, लोकांचें कितें जालां की टीव्हीर हे सगळें दिसता आनी जेचें नांव येता न्ही ताका साहजीकपणान असो दिसता की आय शूड रिएक्ट, हांवें उत्तर दिवंक जाय. पण तो असो समजूं शकना की ती हावजांतली जी प्रोसिडींग आसा. पण पयलीं एक चलतालें की पयलीं असो एक संकेत आसतालो की जो हावसान उपस्थित ना त्या मनशाचें नांव घेवप खूब गरजेचें आसा जाल्यार स्पिकराची परमिशन घेताले. तुज्या परवानगीन आपूण तेचें नांव घेता, तो हावजान उपस्थित ना,
तो आमकां जाप दिवंक शकना, पण ही सगळी गजाल कळपा खातीर तेचें आपण नांव घेता म्हणून तेचें नांव घेताले. नाजाल्यार अशा पद्दतीन तो प्रसंग मांडटाले की जो आयकतलो ताका कळटलें की कोणा विशीं उलयतात. ना, पण हांवें मरे आयकलां, हांव आतां इतलीं वर्सां विधानसभा पळयतां, पर्रीकारान सुद्दां कितले वेळार वेगवेगळ्या लोकांची नांवां घेतल्या. सो नांवां, आपल्या विरोधकांची नांवां सरळ घेतात. हो प्रकार हो चालू आसा. सो हे इंट्रस्टिंग गजाल. आनी मागीर मुख्यमंत्री म्हणपाक लागले की आपूण तुका हे दिला, प्रिविलेज मोशन हाडपाचो प्रयत्न आपूण करतलो. ना, प्रिविलेज मोशन घे म्हणून सांगलें तेणी. आनी स्पिकरा कडेन मागणी केली की उपसभापती जो प्रिविलेज कमिटीचो चेअरमॅन आसा ताका तूं डायरेक्ट कर की प्रिविलेज मोशनाचें प्रोसिडींग सुरू कर, आनी आपूण तें प्रिविलेज मोशन सादर करता. तर मुख्यमंत्री उठले आनी मुख्यमंत्र्यांनी अशें सांगलें की आपूण ह्या प्रकरणात चौकशी करता आणि कारवाय करता अशें आश्वासन दिलां. घडये कांय लोक उर्फान मुल्ला म्हणून कांय लोक जे भायर उलयतात तांकां प्रिविलेज म्हणजे ते कितें खबर ना, ते अज्ञानांतल्यान उलयतात. ताका लागून आपूण शिटकावणी दिता सगळ्यांकूच की हावजान जी चर्चा जाता तेचे विशीं भायर उलोवची न्ही, आनी सभापतींनी आयज परतून कोंकणींतल्यान तेचें निवेदन करचें अशी तेंच्यांनी मागणी केली. विधानसभेन भितर वता आसतना भायर कॅमेरामॅन उबे आसतात. हय, ते प्रत्येक मंत्री आमदारांक आडयतात आनी तांकां प्रश्न विचारतात. घडये सभापतीक तें खटकलां आसपाक शकता न्ही? आसूं शकता. कित्याक विरोधी आमदारांक कितें जाता, विरोधी आमदारांक केन्ना केन्ना लिमिटेड पिरियड हे मेळटा, 0 वराक 1.5-2 मिनीट मेळटा. तेंचो विशय तो तेंच्या दृश्टीन व्हडलो आसता. तांकां कितें आसता की हे लोकां मेरेन पावपाक जाय म्हणून ते भायर वयतना नाल्यार असो येतना वयतना ते मिडिया कडेन उलयतात की म्हजो विशय तो असो आसलो, आपण हे सांगपाचें आसलें. तांकां ते खंय तरी आपले लोकां मेरेन पावपाक जाय अशी एक इच्छा आसता. ते कदाचित ते खटकले आसूं शकता. पण एक गजाल की विधानसभेन जी चर्चा जाता त्याच्या आमदाराच्या हेतू विशीं कोणूच शंका घेवंक शकना. म्हणजे तो कोणाची प्रतिमा मलीन करपाक सोदता. विधानसभेन भितर जे पळय आमदार आसात तांकां खास प्रिविलेज आसा. थंय जे पळय कितें ते उलयतात तांकां मनमेकळेपणान उलोवपाचें एक स्वातंत्र्य आमच्या कायद्यान दिल्लें आसा. आनी ह्या कायद्याक लागून तो फ्री आनी फेर उलोवंक शकता. आनी ताका ताजेर खंयच्याच तरेचे अब्रू नुकसाणीचो खटलो एक प्रिविलेज. त्या प्रिविलेजाचे भायर जर वचून कोणी तर आडकाठी करपाक प्रयत्न केलो, त्या आमदाराच्या हेतूचेर आरोप केलो जाल्यार मागीर तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जाता. म्हणून उर्फान मुल्लान जे पळय कितें उलयलो म्हजेर पर्सनल टिका करूंक सोदता, कारण तो म्हजो विरोधक अशे तरेचे पळय जे कितें वक्तव्य केलें तें ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जालें. आयज जी 7 बिलां आसा न्ही ती फुडें 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 धुकलून आतां ही सगळी 7 जाल्ली आहा. आयज समजा सुभाष शिरोडकरांचे उत्तर आसा WRD आनी कॉर्पोरेशन खात्याचे, ते 8:30 मेरेन जर सोंपले जाल्यार बिलां 10:30 मेरेन चलतली. कित्याक बिलां खूब म्हत्वाची बिलां आसा. म्हणजे सरकारी जाग्यावयली घरां रेग्युलरायज करप, कॉम्युनिनात जाग्यावयली घरां रेग्युलरायज करप, तातूंत रेग्युलरेशन ऑफ हावजीस म्हणून जो पयली जो 2016 कायदो हाडिल्लो तेतून कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट रेग्युलरायज करपाची प्रोविजन घालप, अशे खुबशे अशे म्हत्वाचे विशय आसात ज्या विशयाचेर म्हाका दिसता की बिलां मंजूर जावपाच्या पयलीं बरी चर्चा जावप गरजेची आहा. कित्याक ते कांय जाणांक लाभ दिवपाच्या नजरेन जर बिलां करतलो तेचो अनड्यू एडवांटेज दुसऱ्यांनी घेवंक फावना. ताचे लूप होल्स जे आहा ते बंद जावपाक जाय, तेचे तरी बिलाची चर्चा जावपाक जाय. गौरीश, आनी कितें आसा तुका सांगपा सारकें? गौरीशा कडेन आमचो कॉन्टॅक्ट म्हाका दिसता जायना. इतल्यान आमी ही कार्यावळ सोंपोवया. फाल्यां लास्ट दीस, फाल्यां आमी रिव्यू करया, शेनवाराय रिव्यू करया की कशे तरेन ह्या विधानसभेकडे कितें जालें की लोकांनी विधानसभा मोठ्या प्रमाणाचेर पळयली. विधानसभेचेर जी कितें चर्चा जाता आमची चर्चा ती बी मोठ्या प्रमाणाचेर लोकांनी आयकली, पळयली. सो एक म्हत्वाची एक अशी पॉलिटिकल डिबेट, पॉलिटिकल चर्चा ही लोकां मेरेन पावता आनी लोक तातूंत रस घेतात. कारण हातूंतल्यान एक पब्लीक डिमांड, एक पब्लीक प्रेशर निर्माण जावन ते आमदार विधानसभेचेर लोकांक अशें दिसपाक लागलें की आमचे खातीर विधानसभा आसा. पयलीं विधानसभा जाताली अशें दिसतालें, पण ते लोकांक दिसता की आमचे खातीर आसा. आनी ह्या विधानसभेन ते चड वर्षान मुखार आयला. पळयत रावात गोमंतक TV.